नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे सचिव बिभव कुमार जामीन अर्जाचेर आयज 30,000 न्यायालयान सुनावणी चालू आसा. आम आदमी पक्षाच्यो खासदार स्वाती मालिवाल हल्लो प्रकरणात ही याचिका दाखल केल्यात. ह्या सुनावणी वेळार स्वाती मालिवाल हांकां दुखां सावरपाक जाली ना आनी न्यायालयीन कामकाजा वेळार त्यो रडपाक लागल्यो. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी आपल्याक मेळिल्लो जामीन आनी 7 दिसांनी वाडोवपाचे अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयान दाखल केल्या. आप मुखेली अरविंद केजरीवाल हांणी भलायके विशीं चांचण्याच्या फाटभुंयेर आपलो जामीन 7 दिसांनी वाडोवचो अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाक केल्या. केजरीवाल हांकां 2 जूनाक तिहार बंदखणीत शरण येवपाचे न्यायालयान आदेश आसात. लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार आतां निमण्या पांवड्यार पावला. 1 जूनाक जावपी लोकसभा वेंचणुके खातीर प्रचार आतां खर जाला. राजकीय फुडाऱ्यांनी निर्धारीत वाठारांत आपलो प्रचार चालूच दवरला. भारतीय जनता पक्षाचे स्टार प्रचारक अमित शाह हांणी आयज उत्तर प्रदेशाचो दौरो केलो. उत्तर प्रदेशांत आयोजीत भौशीक सभे वेळार उलयतना भाजपा फुडारी अमित शाह हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाक लागूनच राम मंदिर बांदप शक्य जालें अशें सांगलें. दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया. 70 साल से एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया. नरेंद्र मोदी जी ने बनाया. ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव. राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना. भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा आयज उत्तर प्रदेशाच्या वाराणसीत भौशीक सभेत वांटो घेतले. निमण्या पांवड्यावेल्या वेंचणुकेत 8 राज्यांतल्या 57 सुवातांचेर 1 जूनाक मतदान जातले. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हे आयज बिहार आनी पंजाबाच्या दौऱ्यार आसात, जाल्यार काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेशाच्या दौऱ्यार आसात. चक्रीवादळ रेमल हाची ताक कमी जाल्ल्याचे हवामान खात्यान कळीत केला. बांगलादेशाच्या दक्षिण भागांत तशेंच अस्तंत बंगालच्या दर्यादेग वाठारांत प्रभावित हे चक्रीवादळ आता उत्तर उदेंत भागाकडेन फुडें सरकता अशें हवामान खात्यान कळयला. ह्या वादळाक लागून अस्तंत बंगालांत जीण प्रभावित जाली. अस्तंत बंगालांत NDRFच्यो 14 पंगड कार्यान्वीत आसात, जाल्यार पुलीस आनी प्रशासन सध्या ऑल्ट मोडाचेर आसात. हे विशींची अदीक म्हायती भारतीय हवामान खात्याचे महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा हांणी दिल्या. वेस्ट बंगाल कोस्ट को सागरद्वीप और त्रिपुरा के अंदर लैंडफॉल हुआ है. ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करते हुए वीक हुआ है और अभी ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे बांग्लादेश के ऊपर केंद्रीभूत है. मोंगला से 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में, कोलकाता से 90 किलोमीटर ईस्ट में और ढाका से 140 किलोमीटर साउथ वेस्ट में केंद्रीभूत है. और ये लगभग 11 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ ईस्ट दिशा पे. और जैसे भी ये लैंड के ऊपर भी जाएगा, धीरे धीरे इसका मॉइस्चर कट ऑफ वे बंगाल पे होगा और फ्रिक्शन भी होगा लैंड के साथ, इसलिए वीक होता रहेगा. हमारा अनुमान है कि आज आफ्टरनून तक ये वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा और इसका विंड स्पीड घट के 55 to 65 km/h गस्टिंग टू 70 km/h होगा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्य आपदा नियोजन अधिकारिणीची बसका घेवन येता त्या मॉन्सूनाच्या तयारी विशीं नियाळ बसका घेतली. राज्यांत बहुउद्देशीय चक्रीवादळ बचाव केंद्रान 400 आपदा मित्र कार्यान्वीत केल्यात अशी माहिती तांणी पत्रकारांक दिली. नागरिकांनी आपदा विशीं अदीक माहिती मेळोवपा खातीरचे सचेत ॲप डावनलोड करपाची विनवणी केल्या. सचेत नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट पोर्टल ॲप, सचेत पोर्टल ॲप हो सगळ्यांनी डावनलोड करप गरजेचें आसा. सचेत पोर्टल ॲप हो आतां पर्यंत गोंयांत फक्त 500 लोकांनी डावनलोड केला. सचेत पोर्टल ॲपाचेर आमी 7 दीस पयलीं अलर्ट जो आसा पळय न्ही
सगळ्या डिझास्टरांचो अलर्ट जो जो आमच्याकडे येता तो दिता. आमी एमर्जन्सी फंड्स जे आसा पळय हे मान्सून प्रिपेर्डनेस म्हणून त्यांच्या कडेन दिता. CCP कडेन 1 लाख रुपया, बी म्युनिसिपालिटी यांच्या कडेन 50,000 रुपया आणि पंचायतीं कडेन 25,000 रुपया हो प्रिपेर्डनेसा खातीर. इवन जो डिझास्टर मॅनेजमेंटान तांकां आमी सेपरेटली परत फंड दिता. आतां असलेली रस्त्यार ही झाडां पडोंक पावल्या आसतली, आमच्या फायर सर्विसीसची आमी क्रेन दिता. ती क्रेन घेवन सगळे सरपंच, पंच आसा पळय आनी आमदार हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवची. रस्त्यार किंवा खंयच्याय घराचेर जर झाड पडपाचें रिस्की आसा जाल्यार आमचो कलेक्टर डायरेक्टली ऑर्डर दिता, कारण पडल्या उपरांत मागीर पश्चाताप करण्यात काय अर्थ नसता. म्हणून ते झाड कट करपा खातीर आमी पयशेय बी आमचो कलेक्टरा कडेन, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, म्युनिसिपालिटी कडेन आनी पंचायती कडेन. आमच्या कडेन डिझास्टर अलर्ट वाया कॅप इंटिग्रेटेड अलर्ट सिस्टम ही आमच्या कडेन आल्तीन हांगासर आमच्या कडेन आसा, जेणे करून आमी मेसेज पास ऑन ही सगळ्या जवळपास 11 सेंटर्स डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्यो बिल्डिंग्स आमी 11 जाग्यार वेगवेगळे कडेन तयार केल्ल्यो आसा. एनी टायम आमकां जर इवॅक्युएट करून कोणाक दवरपाचें जाल्यार तितके प्रिपेर्डनेस हे सदोदीत आमच्या कडेन आसता. कोंकणी भाशा मंडळान मुखेलमंत्र्यांची भेट घेवन नव्या इंग्लीश माध्यम शाळांक मान्यताय दिवची न्हय अशा आशयाचेर पत्र भेटयलें. हे विशीं उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दितना नव्या इंग्लीश शाळांक मान्यताय सरकार दिवचें ना, तशेंच कोंकणी शाळे खातीर मान्यताय घेवन इंग्लीश माध्यम शाळा चलोवप्यांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी तांणी दिली. ऑफकोर्स तेंच्यांनी कोंकणी परमिशन घेवन जर इंग्लीश शिकयता आसत जाल्यार आमकां तेंचेर एक्शन घेवचीच पडटली. इंग्लिशीन नव्या शाळांक परमिशन दिना आमी, ना दिना. फ्रेंच ओपन टेनिस सर्तीन बायलांच्या एकोडी खेळांत ब्रिटनाचे अँडी मरे हांकां पयल्या पावंड्यारूच हार खावची पडली. मरे हांकां वॉवगरिका हाच्या आड जाल्ल्या खेळांत 4-6, 4-6, 2-6 अशी हार खावची पडली. IPL क्रिकेट सर्तीन काल जाल्ल्या म्हत्वाच्या आनी निमण्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडार 8 विकेटींनी हारयले आनी IPL 2024 हो किताब मेळयलो. हो किताब मेळोवपाक कोलकाता नायट रायडर्स तिसऱ्या फावटी यश मेळ्ळें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.